आयची सुवार्ता आमसोरान उलयता. हो आमसोरू सुवार्तेच्या संदेशाचे महत्व वर्ते म्हूण सुचयता. स्नानीक जुवांची वळख करून दिवन सुरू जावची सुवार्ता जेजूची वळख करून दिवन सोमता आनी जिणी बदलापाचो संदेश आपले केंद्र करता. स्नानीक जुवांचे नेसन आनी उलोवणे जोगतेपणी पोरण्या सोल्ल्यांतल्या प्रवादींक मती घाडता आनी सुक्तपणी एलिया प्रवादीक बोट करता. वड प्रवादी स्नानीक जुवांव साल्वासावा चरित्रेचे मंचेर प्रवेश जावन भरान आपलो पात्र केळिल्लो तो मुजे फाटल्यान येता तो मुजे प्रास बळिश्ट म्हणून मांचयेतावन निर्गमन जावन येवंकसच्या महान पात्रा जेजूच्या प्रवेशाक मांची सोडून दिता. प्रवादी जुवांवचो प्रसंग भोव तीक्ष्ण, तो भियावीन शिदा आनी स्पष्ट. स्नान घे आनी सगळें ओके म्हणचो संदेश न्हय तो. बगार तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा म्हणून जिणी बदलपाक विशेष वस्तू दिल्लो संदेश तो. जिणी बदलपाचो संदेश आपल्या प्रसंगाचो प्रमुख विशय केल्लो जुवांव वेगिन्स येवंकसचे देवाचे जडतेक पुराक जावन खरे फळादीकपणाचे आनी तीव्र रितीचे जिविताचे बदलावणेक आपोवणे दिता. जुवांवची उतरां कोणाकय आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा रितीन चुकारी मारूंक अवकाश दिनात. बगार जिणी बदलपा शिवाय हेर उपायच सोडिनात. सुवार्तेंत आज जुवांवचो प्रवेश, प्रवाद आनी प्रसंग जिविताचे खरे आनी क्रियात्मक बदलावणे मुखांतर देवा थंय पाटी परतप साल्वासावाचेंच लक्षण म्हणून पाचारता.